Daji Salkar, who has come here with this beautification project, which no MLA and minister has done so far. He started his mission as a councillor, and when he was a councillor, he did wonderful jobs. The first thing what he did was all the crap which was behind my house, all the petroleum products were there, which MLA Philip also and the revenue minister being there, he didn't do anything. जे ब्युटिफिकेशनाचे काम हातीन घेतलेल्या जे स्वतंत्र पथ रस्तो आणि जो हिरालाला कडसून डायरेक्ट IOC कडे पर्यंत एक खरीच बरी गजाल आहा. आणि दुसरी गोष्ट सांगपाची म्हटल्यार एक दामोदर सप्तकाचे रिलेटेड आम्ही जे माजी अध्यक्ष ह्या नात्यान जेन्ना सप्तकाच्या टायमार भरपूर जी अडचण जाताली फुटपाथाची जावं आनी कसली जेन्ना हे जे बारीक बारीक ज्यो लादयो घालपाचे आनी घालपाचे केन्नाय दाजीक सांगले जावं कावन्सिलर शमीक सांगले जाल्यार ती ते काम करताली. सगळ्यात पयलीं हांव बाप दाजीचें देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक दाजी आसा पळय, दाजीची बायल आनी दाजी दोगांयचें काम जबरदस्त चालू आसा वास्को सिटीन. 10 कोटी आमी तोंडान म्हणपाक आमकां इजी, पण 10 कोटीचो प्रोजेक्ट हाडाक फकाणा न्हू. दाजीचे इतले प्रोजेक्ट वास्कोन चालू आहा. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, चीफ ऑफिसर बंगलो, सगळी कडेन दाजीन भयंकर कामां केल्लीं आसा. हे सारखे रिक्वायरमेंट आसली. कितलींशींच वर्सां जालीं आमी हीच फुटपाथ पयले हे सगळें अशेंच आहा. कितलींच आमी ल्हानांसून व्हडले जाले, पूण आसा खंय तरी आमदारान फुडाकार घेवन विथीन 3 इयर्स टायमाचे टायमूय नासलो. टायम लिमीट म्हणल्यार कशें आसता, एक 5 वर्सांसून दुसऱ्या हेका आतां अशीं कामां सुरू जाल्यां आनी स्वतंत्र पाथाक हे हिस्ट्री आहा एक. आनी आमी ती खंय तरी मेंटेन करपा खातीर आमी आमच्या आमदारान हेचेर प्रायोरिटी घेवन हे स्वतंत्र पाथाचो फुटपाथ जावं नाल्यार गटर जावं हे पयली प्रायोरिटी घेतल्या. 10 करोड म्हटल्यार व्हडलें काम वास्को खातीर. आमी तशेंच बारीक बारीक कामां जेन्ना आमचो हुतात्मा चौकाची तुवें पयली हालत कशी केल्ली पळय, लोक तेका त्या टायमार तेन्ना फुलां घालताले ते आमी पयलें आमदारान पळय. आज आमी स्वतंत्र पाथ आनी FL गोम्स रोड हाजे ब्युटिफिकेशन म्हणजे टोटल मेकओवर चालू करता. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की स्वतंत्र पाथ ही सगळ्या वास्कोकारांक आनी FL गोम्स रोड हे 2 रस्ते, ह्या दोनूय रस्त्यां कडेन आमचे खुबशे मेमरीज ह्या दोनूय रस्त्यां कडेन जोडिल्ले आसा सगळ्या वास्कोकारांची. आनी खूब तेंप जालो हाजे खंय तरी झाडां पयलीं पोन्नी जाल्ली, ती पडपाक लागली तेन्ना आमी कापिल्ली. हांचे फुटपाथ सामके खराब जाल्ले. हांगचे गटर्स जे आसा ते तेन्नाचे केल्ले तेच आशिल्ले आनी परत परत ते आमकां रिपेर करचे पडटाले. सो हे टोटल मेकओवर म्हणजे दोनूय रस्त्यांचे हाजे बरोबर इल्युमिनेशन हे म्हणजे 4 गोश्टी आसतल्यो. पेवर्स ले करप, लँडस्केपींग करप, मागीर गटर स्ट्रॉंग वॉटर ड्रेन्स नव्यो करप आनी इल्युमिनेशन करप. सो हो टोटली स्ट्रीट हो ब्युटिफाय जातलो. आनी आयकॉनीक दोनी ह्यो स्ट्रीट्स आशिल्ल्या कारणान हातूंत सगळ्यांत चड मॅक्सिमम आमी प्रयत्न केला की खंयच आमी कमी पडचे न्ही म्हणून त्या खातीर सगळ्या लोकांक खंय तरी इनवॉल्व करून म्हणजे हांगचे इंजिनियर जे आसा दिलीप कामत जे ह्याच रस्त्याच्या हांगा रावता तांचे कडेन एडवायस घेवन म्हणजे लेवल कसो आसचो, खंयचे पेवर्स घालचे, कितें करचें हे सगळें आमी केलां. अंडरग्रावंड केबलिंग पसून करता आसतना ताजो विचार केल्लो आसा. ती सेपरेट लेन दवरिल्ली आसा, पायपलायनीची सेपरेट लेन दवरल्या आनी अशें करून टोटली अरावंड 10 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा. व्हडलो प्रोजेक्ट आसा, 10 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा. त्या खातीर हांव सगळ्यान पयलीं आमचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तांचे हांव मनाकाजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे UD मिनिस्टर तांणी हालींच आमचे फीश मार्केटाचें इनॉग्रेशन केलें, तांचें हांव देव बरें करूं म्हणटा. 1 वर्स लागत टोटल म्हणजे कितें हांगच्यान IOC जंक्शन पर्यंत आसा आनी IOC जंक्शन फ्रॉम IOC FL गोम्स रोडा वयल्यान चर्ची पर्यंत आसा. लोकांक कितें अपील ना अपील म्हणजे सगळ्या कडेन कामां चालू आसा. तुमी थंय पयलें चर्च जंक्शना कडेन थंय मोठ्या प्रमाणार कामां चालू आसा. क्रॉस ड्रेन्स मारप चालू आसा. थंय फ्लडींग जातालें तें करपा खातीर एक स्ट्रॉंग वॉटर ड्रेन मारल्या. सो सगळ्या कडेन कामां चालू आसा. मातसो लोकांनी पेशन्स दवरचो आनी सपोर्ट करचो. आनी कांय सांगूंक शकना. प्रोविजन आसतलें आनी तांकां वेवस्थीत आमी ह्या फावटी कितें केलां की हो स्ट्रिट्सार कार्निवाल, शिगमो, नरकासूर हे सगळे ह्या सप्ताह हे सगळे ह्या स्ट्रिट्सार जाता आनी आमकां परत परत फोडचें पडपाक न्ही म्हणून आमी पयलींच कॉन्ट्रॅक्टराक सांगून ताका डक्ट्स दवरिल्ली आसा सगळ्या घरांक. म्हणजे तातूंत पोल हाडलो आनी तातूंत भितर घालप म्हणजे तातूंत भितर डॅमेज जावपाचे चान्सीस कमी आसतले आनी त्या खातीर मागीर रेलिंग येतली. खुबश्यो गोश्टी ह्या रस्त्या भितर आमी घडोवन हाडपाक पळयता. आता हे खूप पयलींच्यान आमी आतां स्वतंत्र पथ जेन्नाच्यान ताजी MLA जाला तेन्नाच्यान आमचें एक स्वप्न आशिल्लें की खंय तरी स्वतंत्र पथाचे लॉस्ट ग्लोरी म्हणटा तशी परती करपाची, वेवस्थीत जाग्यार घालपाचें सगळें. कित्याक पयलींच्यान जी कावन्सिलराची तांच्या टर्मानूय बी जी झाडां आमकां
जाम जाल्या म्हणून काडची पडटाली ती काडटना आमकांय त्रास जातालो सो खंय तरी आतां ह्या प्रोजेक्टान आमी हे सगळें रायट फ्रॉम लँडस्केपींग गटर्स जावं बाकीचे जे काम लागतले ते सगळे जाग्यार घालपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो.